येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पावसा आदल्या कामांचे नियोजन जालें एक्सपोज. पणजी पाटो वाठारांतले रस्ते भरले उदकान. सेंट्रल लायब्ररी ईडीसी कॉम्प्लेक्सा मुखार भरले तळें. एसआयटीच्या अधिकाऱ्यांकडेन आदींच कुपत पडल्यात केसी. फास्टॅगा बरोबर लोकांक वेगान न्याय मेळप तितलेच गरजेचें. देखून जुविजा कडेन दियात केसी म्हणटा टीएमसी. गुजरात आनी कर्नाटकांतल्या दर्यादेगांचेर बदल्ला वातावरण. देखून फुडले कांय दीस घसघसून लागतलो पावस. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पणजे पाट्याचो वाठार सध्या उदकापोना गेला. सेंट्रल लायब्ररी ईडीसी कॉम्प्लेक्साचो वाठार तळावरी भरून गेला. फेरीबोटी धक्याक लावच्यो तश्यो अर्द्यो बुडिल्ल्यो 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलरी पार्क केल्ल्यो दिश्टी पडटात. गोंयचे राजधानी पणजेंतूय मनसुना आदली सफाई जावंक नाशिल्ल्याचो पुरावो हें तळें दिता. हो पणजी पाटो वाठार बँको, फायनान्स कंपन्यो आनी हेर आस्थापनां बरोबर सेंट्रल लायब्ररी आनी ईडीसीचो कॉम्प्लेक्सय ह्याच वाठारांत सक्रिय आसा. पूण पावसांत कामा निमतान वचप्यांनी थंय आपआपल्यो व्हड्यो वा मोटरबोटी व्हरच्यो पडटल्यो अशी अवतिकाय जाल्या. उदक भायर सरना, तुंबून उरला आनी अशी ही तळी ह्या वाठारांतल्या रस्त्यांचेर भरिल्ली दिश्टी पडटात. हें जावन आसा आमचें पेंजीम आनी हे ईडीसी कॉम्प्लेक्स. हे आतां ईडीसी कॉम्प्लेक्स हो ईडीसी रिवर एट पाटो हे तुमी आतां पळोवं येता. हो असो दिसता ईडीसी रिवर आनी ह्यो आहा त्यो सगल्यो बोट्स दवरलेल्यो आहा काय म्हण हिंगा. ह्यो कार म्हण दिसना, बोट हिंगा ह्या उदकान पार्क केल्ल्यो आहा. आनी हे भितरले रस्ते पणजेच्या काळजाच्यो शिरोच म्हटल्यार जाता. मेरी इमॅक्युलेट आनी पीपल्स हायस्कुला मजगतीच्या रस्त्यात अशे तरेन येरादारी आडावन उरता. ताका जबाबदार भर पावसात चलिल्ले रस्त्याचे काम. एक फोंड खणून दवरला जो वाहनांक त्रास करता. स्कुलां सुरू जाल्यात थंय ट्राफिक पुलीस आसना. स्कुलां म्हऱ्यांतले गाडयांची गच्चामुड्डी डिझास्टर मॅनेजमेंटाची घाळपण उक्ते करता. हे पीपल्स हायस्कूल आनी ट्रॅफिक लायन हिंगा लागलेली आहा आनी ती सामकी लायन तुमी पळय सामकी मेरी मॅक्लेडा कडेन पावल्या. ती फकत त्या एकाच त्या फोडक्याक लागून फोंड मारून दवरलेलो आहा आनी तिका ट्रॅफिक हें ब्लॉक जाल्या. पूण ह्या आख्खे एरियेक फ्रॉम मेरी मॅक्लेड टील पीपल्स हायस्कूल एक ट्रॅफिक पुलीस ना ती ट्रॅफिक रिलीज करपाक. हें आसा आमचें मेरी मॅक्लेड हायस्कूल पेंजीम आनी हो आतां हिंगा इस्कॉलाचो पीक टायम स्टार्ट जाता आनी हिंगा इस्कॉलाच्या फुडल्यानूच त्या कॉर्नराक एक फोंड मारलेलो. आतां हिंगा दुसरे सायडीक आनीक दुसरो फोंड मारला आनी ट्रॅफिक हें करून दवरला. कोण हिंगा रिस्पॉन्सिबल हें करना आनी हें सगळें हिंगा मारून दवरलां सेफ्टी ह्या भुरग्यांचे. आनी हे हिंगा पळय बोट दवरलेले आसा. पूण हिंगा कोण एक ऑथॉरिटी ना म्हूण ट्रॅफिक सेलाचो पुलीस ना. हिंगा ट्रॅफिक जॅम जाय जाल्यार हिंगा सोडपाक. पणजे सुरवेच्याच पावसात उदक भरले. पाट्यार भरिल्ल्या तळ्याविशीं पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेराताक प्रस्न विचारलो. ताणें कितें जाप दिली पळयात. पणजेचो सर इश्यू वाडत आसा सर आनी पणजे सर उदक भरता आनी परत ऑपरेशनाचो बोवाळ चालू आसा. आतां पळय पणजे कामीय चल्लेलें आहा. वन दॅट इज वन रिजन. नाव वॉट इज दीस वॉट इज द मोमेंट द वॉटर लेवल ऑफ द सी रायझीस दॅट इज द रिजन दॅट वॉटर स्टार्ट्स एक्युमुलेट देन आफ्टर दीस सेटल्स डावन. पावसात असलेय देखावे पळोवपाक मेळटात. करंजळे शेता कुशीक कामत रिवेरा बिल्डींग आसा. माती भुसभुशीत जाल्ल्यान बिल्डिंगेचे फाटले वटेनचे वणत अशे तरेन शेतात कोसळ्ळ्या.
गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्सन रोजारियो आनी अमर चावरिया. ह्या सप्तकांत पडिल्ल्या आकांताच्या पावसाक लागून राज्यभर पालसणां कोसळपाक लागल्यांत. ताका लागून अपघातांचो हुस्को निर्माण जाला. फाटल्या सप्तकांत कुठ्ठाळी मडगांव महामार्गावयली पालसणां कोसळटली असो भंय थळाव्यांनी उक्तायिल्लो. आयज तें खरें थरलें. वेर्णा कुठ्ठाळी लिंक रस्त्यार व्हड पालसण कोसळ्ळें. रस्तो निवळ करता म्हणसर कितलींशींच वरां येरादारी आडावन उरली. पावसा आदली कामां जायत्या सुवातांनी करूंक नात. जायते कडेन रस्त्या कुशीक पालसणां मोव जाल्यात, कोसळपाचे अवस्थेत आसात. ती केन्नाय कोसळून पडूं येता असो भंय लेगीत लोकांनी उक्तायल्लो. शेवटाक पालसाण कोसळ्ळेच. पळयात. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. SIT मुखेल्याक कमी लेखिना, पूण जुवीज नेमूनच जमनीची प्रकरणां हातावळी करपाक जाय. तृणमूल काँग्रेसीन म्हळां. ज्या अधिकाऱ्यां कडेन वर्सांची वर्सां केसी फुगत पडल्यात तांचेच कडेन लोक परत न्याय मागपाक कित्याक वतले, तृणमूल विचारता. मुख्यमंत्र्यान बेकायदेशीर जमनीचे वेव्हार हाताळपा खातीर SIT नेमल्या, पूण तिवूय वादात आयल्या. SIT अधिकाऱ्यांचो आंकडो वाडयतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हणिल्ले. ताच्या ह्या विधानाचो TMCन समाचार घेतला. तृणमूलाचो म्हणयारो राजन डिमेलो म्हणटा, आंकडो वाडोवन भागचे ना. अधिकाऱ्यांची इत्साशक्त आनी प्रामाणीकपणाची चड गरज आसा. The Chief Minister has made a recent statement that he is increasing the strength of the SIT from the present 6 to 22. Now this is the Chief Minister trying to confuse people or he himself is confused is the question I am asking. The reason is you are picking up 22 officers from the present administration that you are running. When you had the whole administration under you, the crimes are going on. And by picking up 22 from here, how does it solve the problem? Question is not to have the numbers. The question is to have officers who have integrity, who have honesty, who have sincerity to detect the crime. Therefore, the Goa TMC reiterates its position that this investigation has to be monitored by a judge so that people have confidence. Now the Chief Minister makes a statement. He himself has made a statement. People are coming to me with complaints. Why are people coming to you with complaints? Because they have no faith in the system. Now you have got an SIT. It is headed by whom? It is headed by an SP. I am not challenging the integrity of this particular officer. I am challenging the perception of the people of Goa vis-a-vis the Goa police. Now tell me, it is the Goa police itself who have frustrated so many people. The other day there was in the news, in Fatota 1 year the case is pending of land grabbing. There are FIRs not registered, now they are being registered, complaints have been long time back. Now how do I expect the police to people to go to the same police? मुख्यमंत्री जमनीच्या बेकायदेशीर विक्रो आणि हस्तांतरणाच्या केसी फास्ट ट्रॅकान हाताळटले अशें सांगता. पूण फास्ट ट्रॅक जस्टिसा बगर फास्ट ट्रॅक इन्व्हेस्टिगेशनाक अर्थ ना, राजन म्हणटा. ऐकात. Goa TMC demand the legislation be brought in that the registrar himself who has registered the CID is empowered after having a preliminary inquiry and satisfy himself that the blatant frauds were created. When you have a dead man signing a statement, what are the inquiry? Cancel it, but give him the power. Bring that legislation instead of bringing legislations that divide the people of Goa. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. गोंयचे रस्ते केन्ना कात उडयतले कळना. पळयत थंय फोणकुलां. रस्त्याक पडिल्ले चर, तातूंत भरिल्ले उदका कोण. मडगांव पेडा वाठारांतल्या रस्त्याची अशीच अवतिकाय जाल्या. गाडयो चलोवप्यांक फोणकुलां चुकयत चुकयत भुरग्यांक शाळेंत व्हरचें पडटा. हडबडीत रस्त्याक लागून अपघात जालो जाल्यार ताची जबाबदारी घेतलो कोण? लोक फुर्योज जाल्यात.
आयज आमी मडगांवच्या फातिमा कॉन्व्हेंट स्कुला कडेन आसा. त्या स्कुला कडल्यान जो पेडा फ्लायओवर आसा त्या तो ह्यो रस्तो त्या रस्त्याक एकदम 100 मिटराचेर सारके रस्त्याक खोणकोल पडिल्लो आसा. रस्तो दिसना, सगळे कडेन खोणूच दिसता. आनी जे स्कुलांतल्यान भुरगे वतात, जे आपले पेरंट्स भुरग्यांक घेवन वतात, तांकां खूब त्रास जाता. ह्यो रस्तो बाणावले केळशी त्या वाठारान वचपाक शॉर्टकट, त्याच्या खातीर चडशे लोक ह्योच रस्त्याचो वापर करता वचपाक, कित्याक हांगा ह्या रस्त्यांतल्यान ट्रॅफिक लागना. तेन्ना लोकांची मागणी आसा की बेगींतल्या बेगीन हो रस्तो दुरुस्त करचो म्हणून. न्ही हांव असोच येता सदां. अशें येता म्हणटकीर म्हाका शॉर्टकट पडटा. शॉर्टकट पडटा म्हळ्यार हांगा सारकेच ते रस्तो सारके काबार जाला. कांयच हें ना, कितें जाणा गडगड जाता आनी मागीर गाडयेचे शॉक्स बी वयतात आनी भुरगीं बी आमची फातिमा कॉन्व्हेंटाची ह्याच रस्त्यान वयतात. तर सारकी हेची कंडिशन सारकें पिड्ड्यार जाल्लें आसा. तेन्ना मातशें मागता सरा कडेन, PWD मिनिस्टरा कडेन, हेजें कितें तरी टेम्पररी सद्या सोल्युशन काडचें अशें म्हणून. तेंच्यांनी तें पॅच मारपाचें मिशीन सर म्हाका सांगतालो येवपाचें आसा म्हणून. तरी आसा न्हय, मातशें टेम्पररी हेजेर कितें सोल्युशन काडचें अशें म्हणून. आनी काल अशें हांव वयता आसतना म्हाज्या मुखार एकटे भुरगें स्लीप जालें, झपकन पडलें आनी हांवें मागीर ब्रेक मारलो. ब्रेक मारता नाल्यार हांव ताजे वयल्यान सारकें घालता. 6 वर्साचो भुरगो इस्कॉलाचो तो. GOA365 खातीर मडगांवच्यान संदीप कुयेंकर. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कारखान्यांतल्या सुरक्षेच्या उपायांचेर जाल्ले CII परिशदेंत उद्देगीक मळा वयल्या नामनेच्या व्यक्तींनी कामगारां खातीर सुरक्षीत वातावरणाची गरज उक्तायली. उद्देग मंत्री मॉविन गुदिनोनूय सुरक्षेच्या उपायांची गरज आसा अशें सांगलें. ल्हान बदल केल्यारूच व्हड फरक पडूं येता असो उल्लेख केलो. पळयात. उद्देगांतल्या बऱ्या सुरक्षेच्या उपायांचेर CII परिशदे वेळार उलयतना माविनान सांगलें की ल्हान ल्हान बदल केल्यार कामगारांक भलायकेची बरी परिस्थिती मेळपाक मदत जातली आनी तेच बरोबर उत्पादन क्षमताय उंचेल्या पावंड्याची खात्री करूं येता. निवळ पिवपाचें उदक, कामगारांक निरोगी जेवण आनी नितळ टॉयलेटी अश्यो मुळाव्यो सुविधा दुयेंसां आडोवपाक शकतली. आयकात. Safety has to develop right at the grassroots level. It has to develop as a culture that everybody feels it is his bounden duty to protect people in your factory, to protect the people around the factory, the environment around should be a responsibility of every citizen of every industry. Today, as an industries minister, I know in the industrial estates what is the condition. We may discuss so many things. We may say we'll do this and that, but how much of it is going to be finally implemented? And you are going to have those particular measures and protocol followed to bring about real safety of your own workers is the moot point. Simple things, I'll tell you very simple things. During the COVID period, we have seen it has brought a different ecosystem altogether. We realized what is hygiene, we realized what is not passing on the virus to others. You still have some people wearing masks, though we prefer not to wear as such. It brought about changes in industry as well. Health sector, automatically everything connected to the health sector got the impetus, it moved forward. But at the same time, did it teach us a lesson? I would say not everything, not in everything. You go to the simple thing, basics of toilets for your workers. What is the condition? Are they hygienic? Their food habits, their canteens, are they really hygienic, which will not transmit a disease? Is the simple question I am asking you. Please ask yourself. We think these are simple things. We think those workers perhaps are used to living that way, let them live that way. But ultimately, when they get the virus, when they go to the doctor, what do the most ordinary worker does? Chooses to sleep at home. आराम कर रहा है, आराम ही कर रहा है, तबीयत ठीक नहीं है. This is a common refrain. Why is it happening? Because these basic things are not being paid attention. How much loss of productivity, how much loss of the manpower on those crucial days.
Have we pondered to do these simple things? कोयराचो योग्य तरेन विलो लावपाची जापसालदारकी कारखान्यांची आनी प्रत्येक व्यक्तीची हाचेरय माविनान भर दिलो. कोयराची प्रक्रिया करपाचे यत्न सरकार करता अशें ताणें सांगलें. पूण थारायिल्ल्या सुवातेर कोयर योग्य रितीन उडोवपाची जापसालदारकी लोकांक घेवची पडटली. माविन म्हणटा, आयकात. Garbage has been a real menace even in a state like Goa, where we say we are a beautiful state, most educated people who know and understand. But what do we see sometimes? Pack your garbage in a plastic bag and throw it around on the highway. Even now it's happening in spite of government taking so much of effort. So similarly in your own factories, in your own industrial estates, the amount of shrubbery, bushes that have come up in the last monsoons we talk of corporate social responsibility. Have you taken it as a social responsibility to merely keep your environment clean? Clean environment will not give you clean air, where you will feel comfortable to move around, where insects or mosquitoes or other vector-borne diseases will not impact again your people working there, your workforce, you yourself. How much would it impact if one simple mosquito, we say, one bite can cause you various types of diseases? You will be bedridden, you will be at home. Okay, doctor will cure you. But how much of your own productivity are you losing? Is this not also a safety measure? गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. राज्यात घोग्यांनी पावस कोसळटा. गोंयच्या लागसारच्या वाठारांनी रस्त्या कुशीची पालसणां कोसळपाक लागल्यात. गुजराताचे दक्षिणे कडल्यान कर्नाटक मेरेन दर्यादेगेर उण्या दाबांचे क्षेत्र आनी महाराष्ट्र दर्यादेगे वयल्या वातावरण हाका जापसालदार. हवामान खात्यान सांगलां. गोंयांत चक्रीवादळाची शिटकावणी नासली तरी हवामान खात्यान आपले ऑरेंज अलर्ट 25 तारीख मेरेन वाडयला. काल 13 केंद्रांतल्या भोवतेक केंद्रांचेर 5 सेंटीमिटरा परस चड पावसाची नोंद जाली. वाळपय, सांखळी, सांगें, मुरगांव आनी पणजे सगळ्यांत चड पावस पडलो. वाळपय 14 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाली, जो ह्या हंगामांतलो आतां मेरेनचो सगळ्यांत चड पावस. सप्तकाचे निमणे कडेन पावसाचो नेट वाडटलो. हवामानयत 28 तारखे मेरेन अशांत उरतलें. ह्या काळांत नुस्तेमारी करप्यांनी दर्यांत वचचें टाळचें. हवामान विभागान सांगलां. चडीत आनी उणें तापमान 26 आनी 24 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार उरूं येता. 28 मेरेन वाडटो पावस. 25 तारखे मेरेन गोंयांत ऑरेंज अलर्ट. चडांत चड 26, उण्यांत उणें 24 डिग्री सेल्सियस तापमान. 28 मेरेन खोल दर्यांत वचचें न्हय. अंदूच्या सिजनांत वाळपय चड पावसाची नोंद. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आतां निमाणे कडेन बातमी सांजावाची. विवा सांजाव म्हणत शिवोलकार आनी मेर्शेकारांनी सांजावाचो घोस्त काडलो. पारंपारीक पद्दतीन थळाव्यांनी मान्सूनाक येवकार दिलो. पळोवया ओले मातयेचे थंड उदकांतले उमेदीन चिप्प जाल्ले खीण. Coming up next, ladies and gentlemen, we have a song composed for our Sanjay, especially composed by none other than Francis.
इतलो पावस पडून आमकां देवान दिला हो पावस. देव बरें करूं. विवा सांजाव पोगो बॉयसान आयज हांगासर आयोजीत केल्ल्या ह्या सांजाव फेस्टिवलाक सगळ्यांक हांव पोगो बॉयसांक तशेंच आमच्या गांवच्या सगळे मेरशे भाव चिमल भाव सगळे मेरशे गोंयकारांक हांव आयज आमच्या उनवणीत परबी दिता. हे सांजाव फेस्ट आयज पयले फावट असो पावस पडलेलो आसा आनी बरे भशेन आयज गांवांनी हे फेस्टिवल बरे भशेन साजरे जाता. तांकां हांव परत एकदां सगळ्यांक उनवणीत परबी दिता आनी अशेंच वर्सान वर्स तुमी सांजाव हो आमकां सगळे एकठांय जावन आमी मनोवया इतकें सांगता. देव बरें करूं. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.